आमी दाखोवन दिला. पयलें म्हणल्यार की 16 फायनान्स कमिशन येवपाचें आहा म्हणून मुख्यमंत्र्यान आनी गोंयच्या सरकारान वावर काडला. ताणें कोणाक कन्सल्ट करूंक ना, ओपोजिशनाक कन्सल्ट करूंक ना. हांगा इतले एक्टिविस्ट ग्रूप आहात, एक्सपर्ट्स आहात, तांकां कांय करूंक ना. आपले भशेन कितें केलां, बजेट आपलें कशें करता, लोकांच्या कानान घालता, तशें तांणी वावर काडला. हे पयलीं वॉट यू कॉल मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच म्हणटा तो ताणें ताजेर तो फेल जाला. आतां आमचो एक प्रादेशीक पक्ष आनी गोंयच्या लोकांक खरें कितें जाय हें आमी समरायज थंय केल्लें आहा. तातूंत आमी पयलीं म्हणलां की आमकां स्पेशल ट्रिटमेंट दिवचो, कित्याक आमकां 2 फायनान्स कमिशनार चुकले. दुसरें आमचें अशें आहा की हो गाडगी मुखर्जी फॉर्म्युला आनी दुसरे सगळे जे फॉर्म्युला आहा हे धाकटे स्टेटा खातीर वीथ हायर ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर इंडायसीस हांकां डिसएडवांटेज जाता. सो आमी म्हणटात की एक नवो क्रायटेरियन करचो, चड करून की एक ट्युरिजम डिपेंडंट आनी इकॉलॉजिकली वल्नरेबल स्टेट म्हणून आमकां स्पेशल आनी एक कोंकणी आमची लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी देशांत पळोवपाक गेले जाल्यार लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी जाता. सो आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर स्पेशल तांणी आमकां एक कन्सिडरेशन दिवचें हें आमचो हें आहा. सेकंड आमी म्हणटात की जो आतां 41% नेट शेअर ऑफ द टॅक्सीस येता तो आमी वाडोवन तांणी 50% करचो. ताजेर ताणें रिप्लाय दिलो की तें जावचें ना, सेंट्रल गव्हर्मेंट विल रिएक्ट आनी असल्यो सगळ्यो खबऱ्यो सांगल्या. सो आय थिंक तें उमतें कळशें उदक तें पूण आमी तें केल्लें, डिमांड केल्लो. मागीर आमी मागलां की एक जो इनकम डिस्टन्स म्हणून तांचो फॉर्म्युला आसता तो तांणी पर कॅपिटल GSTP बरो आसतना तांकां पेनलायज जाता. म्हणल्यार तूं एक्चुली बरें जोडलें, बरो शिकलो, कमी भुरगीं तुका जालीं, हे सगळे बरे इंडिकेटर्स, पूण तुका तातूंत तुका हें मेळना. जे बिमारू स्टेट आहा तांकां चड मेळटा. सो हाजे खातीर एक दुसरे भशेन चड करून गोंयांत हाय ट्युरिस्ट आनी मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता म्हणून आमकां एक ग्रांटींग रेट सबस्टेन्शियल वाडोवचो हो आमचो डिमांड आहा. आनी बेजिकली गोंय म्हणटा तें अरेबियन सी आनी इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव वेस्टर्न घाट्साच्या मदीं आसा आनी ताजे खातीर क्लायमेट चेंजाचो चडांत चड इफेक्ट जावंक शकता गोंयचेर. आनी ताजे खातीर आमी म्हणटात की एडिशनल वेटेज गोंयाक दिवचें. हें क्लायमेट चेंज आनी पोटेन्शियल डिजास्टर्स जे जावपाचे आहा ताका आदार करपा खातीर. दुसरें आमी म्हणटात की आमची कोंकणी स्पिकींग जी आमची आयडेंटिटी आहा हे कोंकणी स्पिकींग लोकां खातीर चड करून हांगा आमी हाय एज्युकेशन आहा आनी लेस एम्प्लॉयमेंट आहा. सो ताका ग्रांट दिवचें आनी इकॉनॉमी बूस्ट करची. मागीर आमचें अशें आहा की मायनिंगांतल्यान भरपूर पयशे सरकारान दिले, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिले, पूण परते पयशे जे दिवंक जाय आशिल्ले चड करून नेगेटीव एक्सटर्नॅलिटीज म्हणटात. मायनिंगा खातीर जे नासधूस जाता, पर्यावरणाचें हें जाता ते पयशे तांणी परते हाडूंक ना. ताजे खातीर तांणी हाडचे हो आमचो एक डिमांड आहा. आनीक एक ग्रोईंग अर्बनायजेशन आनी अर्बनायजेशना खातीर ह्यो ज्यो एक्सटर्नॅलिटीज म्हळ्यार जो इफेक्ट जाता चड करून सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी सिवरेजा खातीर ताजे खातीर तांणी स्पेशल ट्रिटमेंट दिवचो. मागीर आमी डिमांड केला की एक रॅपीड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम, मोनोरेल नाल्यार स्काय बस जाय, कित्याक आतां रस्ते कमी पडपाक लागले. मागीर आमी म्हणलां की एक अंजेदीव आयलंड म्हणटा तें 150 हेक्टराचें आयलंड 1991 आमी डिफेन्सा खातीर दिलें. आमकां कॉम्पेन्सेट तांणी केलेंच ना. मागीर BJP सगळ्या जगाक सांगता की आमी युनिफॉर्म सिवील कोड हाडटले म्हणून. हो कॉमन सिवील कोड गोंयांत सगळ्यात पयलींच्यान चल्ला, ओल्डस्ट स्टेट प्रॅक्टिसींग कॉमन सिवील कोड. सर आमचे गोंयचे खातीर तांणी कितें केलें? सो डबल इंजीन आमकां कांय पावना आनी तांणी पावचें हो आमी डिमांड केल्लो आहा. मागीर जे पयशे जिल्ला परिशदेक पावतात वो जे डिवोल्युशन ऑफ पावर्स म्हणून येता हे डायरेक्टली सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां दिवचें. म्हणून मदलो कोण टॅक्स बिक्स लायता पळय, हांवें असेंब्लीन सांगलां याद आहा म्हणून तुमकां तो टॅक्स बिक्स लागचो न्ही, डायरेक्टली तांचे पयशे तांकां मेळचे कोणाक मेळचे जिल्लाक कळ्ळें तुका. हें आमी डिमांड केल्लो आहा. मागीर आमी म्हणलां की खाजन आमचे जे म्हळ्यार इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव ज्यो वस्तू आहा हाजे खातीर आनी ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड आनी आमचे कला संस्कृती राखपा खातीर आनी आमची जे इमेज आशिल्ली पर्ल ऑफ द ओरियंट
हें राखपा खातीर तांणी स्पेशल आमकां सपोर्ट करचो. बेजिकली दीस इज बाय इन लार्ज अवर मेन डिमांड. एक डिव्हिजन पोल जो आसा सरकारान म्हटला की तो खंय तरी वाडयचो म्हणून जो सद्या डिव्हिजन पोल म्हणून जो आसा डिवोल्युशन म्हळ्यार कितें जाता टॅक्साचें डिवोल्युशन सांगत मेन सेंट्रल गव्हर्मेंटात जो डिवायजेबल पूल आसा म्हळ्यार सेस सरचार्ज आनी IGST सोडून बाकी सगळे टॅक्सीस जे वता सेंट्रल गव्हर्मेंटात दॅट इज डिविजिबल पूल. सो ते टॅक्सीस थोडे सेंटरा आनी थोडे सगळे स्टेटी भितर वांटप आसता. तीन फायनान्स कमिशन पयलीं म्हणजे 13वें फायनान्स कमिशनान ते 28% स्टेटाक दिली, 14व्यान 42 दिले स्टेटाक आनी 15th फायनान्स कमिशनान 1% कमी केलो आनी 41% दिले स्टेटाक. आमची मागणी आहा की स्टेटाक जे पळय काम करपाचें आहा, स्टेटान जे लोकांची गरजो आहा ते स्टेट गव्हर्मेंटाक चड बरें खबर आसता सेंट्रल गव्हर्मेंटा पेक्षा. सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें तरी प्लॅन करून धाडटा, स्टेट गव्हर्मेंट त्या करता लोकल लोकांक त्रास जाता. ताजे वांटा हे पयशे कमीत कमी 50%, आमी मागले 60%, पूण सांगलां की कमीत कमी 50% सगळे स्टेटाक दिवचे, सो दॅट स्टेट्स आर इन द बेटर पोजिशन टू नो वॉट टू डू इन द स्टेट. हे सगळे स्टेटीची मागणी हीच आसता की फंड स्टेटाक वाडोवचे म्हणून. पूण ते लक्षणां बरी लागना. आतां म्हाका दिसता ते योटार बी व्हरून कितें बदल्ले चॅक. पूण जे प्रेझेंटेशन दिलां ते गव्हर्मेंटान सारकें दिलें आसतलें कशें दिसता? ना गव्हर्मेंटान जें प्रेझेंटेशन जर बरें आशिल्लें जाल्यार ते आमकां उत्तर दिनाशिल्लें की 42 करून कितें जालें तें पळोवया म्हणून. बेजिकली ताणें आमकां सांगलें की आनी कमी करतले. 14th फायनान्स कमिशनान चड केलें म्हणून ताणें आमकां हें सांगलें इन अ नटशेल ताणें तें सांगलें आमकां. सो व्हडलें कांय हें ना. मुख्यमंत्री करूंक जाय मातशें पॉलिश बिलीश लावन.